हे आता आमी साहित्यीक भोंवणीक म्हणून आयिल्ले न्ही ते तुमकां कशें कितें दिसलें? एकदम बरें दिसलें. खूब दिसांनी अशी भोंवणी जाली. हां आनी भुरगे आसतना बी केन्ना आमी भोंवताले हय पूण बरीच वर्सां अशें केन्ना भोंवूंक ना. हां फुडल्या वर्सा येतलो न्ही तूं आमच्या भोंवणेक हय हय येवपाचो न्ही? हे पळय ही वाट हय चला हे पळय हे न्ही हांगासरल्यान गेल्ले न्ही अशें मॅम ही भोंवणी तुमचे अनुभव मागीर सांगतो. बरें आणि खरेंच सुंदर सैमाचें दर्शन जालें म्हणून ही भोंवडी सारकी यादीन उरपा सारकी जाली कशी दिसता. देव बरें करूं. तुमकां ही भोंवणी कशी आवडली कितें खूब जालें सांगा? आवडली म्हाका आणि त्यांनी ते दोन देवींचे आमकां केळबाय. केळबाय आणि दुसरी आठवड्यात देव आठवळे ते नवीनच आमकां हे ह्या गांवांतले देवांचे दर्शन जाल्लें आसा. आमकां खूब बरें दिसलें हय आणि हे भोंवडेचे आमकां खरोखरच खूब फायदो जातलो आणि ह्या गांवा बद्दलूय आमकां खूब म्हायती जाल्ली आसा. ह्या भोंवडे गांवा बद्दलूय आमकां म्हायती मेळ्ळी. थँक्यू. बरें अशेंच फुडल्याय भोंवडेक आमी आसतले. बरें.